प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयज भाव भयणीनो, आख्खो संवसार वाट पळोवन आसा पास्कांची परब करपाक. काल आमी निमाणो सुंकरार आमी नियाळ केला. जेजू कसो खुर्सार आमचे पासत मेलो आनी आयज रातीक आमी नियाळ करतले कशे भाशेन होच जेजू जो मेलोलो पुनोज्जीवन जाता आनी आतां तो मेलोलो ना, तो आतां पुनोज्जीवन जावन सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. आनी भाव भयणीनो, कितले फाटी जेन्ना आमी ह्या वर्साच्या वर्सा निमाण्या सुंकरार दीस मास्की पास्कांची परब करता, आमी हो जो वेळ हा आमी आतां म्हणटा आमी कोरेजमाच्या वेळान आसा. कोरेजमाचो वेळ काबार जातलो. आतां पास्कांची परब जातली आयज रातीक आनी तेज्या उपरांत आमी एक म्हणटा आमी म्हणटले हॅपी इस्टर. हो आमी सगळ्यांक शांती दितले आनी आमकां आमचे जे उपास आहा ते करपाचें आहा सगळें आमी बंद करतले. पूण आमी केन्ना चिंतलां काय की जेन्ना जेजू मेलो तो खंय गेलो? ताजी कूड मेलेली आसली, ताका पुल्लोलो, पूण जेजूचो आत्मो खंय गेलो? आनी जेजून मरतकूच खंय वचोन कितें काम केलें? भाव भयणीनो, आमी हाचेर केन्नाच नियाळ करूंक ना जाल्यार आयज आमी खेरीत भाशेन हें उतर जें पेद्रू आमकां बरयता आनी आमकां सांगता. तो म्हणटा पयली चीट पेद्रूची आविस्वर 1 आनी वोड आमी पळयत जाल्यार 18 वोड जातकूच आमी वाचुया. 18 ते 21 वोड कितें म्हणटा पेद्रू ह्या आयच्या चिटीन. पयली चीट पेद्रूची आविस्वर 3 वोड 18 आमी वाचुया. कित्याक म्हणल्यार आमची पातकां सारकीच नाटक करून आमकां देवा सोडची पावोवचे खातीर खुद क्रिस्तान एके पावटीन मरण सोंसले. निरपराधी जावन अपराध्या पासत तो मेलो. तो आमच्या विनाशी मनशा सोयबाचो आसतो देखून ताचो जीव काडूंक पावले. पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केलो तेन्ना तो आत्म्यान बोल्लोलो अविनाशी जालो आनी असो तो बणकोणीत आसलेल्या मनशाक सोडवणीची बरी खबर परगटूंक गेलो. मागा नवा तारू बांदतालो त्या काळार देव अजून सोस्तीकाय धरून आसतो तेन्ना ही मनशां देवाक खालती जावंक राजी ना जाली. फकत एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वाटवलो. तें उदक आतां तुमकां थारोवन दितेल्या बातिजमाची खुणा. हो बातिज्म कुडी बायलो मेळ धुवन काडिना, पूण हे बातिजमान जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचे अंतस्करण नितळ जाता आनी आमी असल्या बऱ्या अंतस्करान जेजूचो पाटलाव करूंक देवाक भास दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आतांच आमी वाचलां की पेद्रू म्हणटा जेन्ना जेजू मेलो आनी आतां ताजी कूड पुल्ली, जेजूचो आत्मो खंय गेलो? आमी आतांच वाचलां की आनी असो तो बणकोणीन आसलेल्या मनशांक सोडवणीची खबर परगटूंक गेलो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येवचे पयलीं जो लोक मेलोलो, जेरमाया, जोआन बातिस्ट, इसायास प्रवादी, अब्राहम, हे सगळे जे बरे मनीस आसले ते खंय गेल्ले? ते इफेर्नान वचोंक ना. ते गेल्ले एका जाग्यार ज्या जाग्यार तांकां स्वर्गार वचोंक जाय नासलें. कित्याक ते आजून ते आदामाचे बातोक तांकां लागताले. आनी जेजू मरतकूच निमाण्या सुंकरा दीस ताजो आत्मो थंय गेलो आनी ताणें थंयसर वचोन ताका थंयसर जागो मेळो नासलो, पूण ताका देवान सुर्गीच्या बाबान ताका आमच्या आख्ख्या संवसाराचे पातक केले आनी आतां ताजो आत्मो थंय गेलो आनी ताणें आतां तांकां देवाचें उतर परगट केलें. जेजू आपले मरण मरोंक ना. तो आमच्या पातकां पासत मेलो. ताजो आत्मो केन्नाच पिड्यार जावंक ना. ताजो आत्मो पातकान बुडूंक नासलो. ताजी फकत ताजी कूड आनी ताचें मन जे देवान सगळें पातकान बोल्लें. पूण जेन्ना जेजू थंयसर गेलो, थंयसर ताणें त्या सगळ्या पोन्न्या कोराराच्या प्रवाद्यांक आनी सांतांक ताणें तें देवाचें उतर परगट केलें आनी आतां तांकां सांगलें, पळयात म्हणूंक लागलो, भाव भयणीनो, हांवें तुमचे पासत म्हजें रगत वारयलें. आतां तुमी आतां स्वर्ग भोगूंक पावतल्यात आनी देखून हांव आतां आयलां तुमकां बरी खबर दिवपाक. म्हणटच भाव भयणीनो,
आयज जेन्ना ह्या भाग्योंत होली सॅटर्डे म्हणटात ते भाशेन ह्या सोनवार दीस जेन्ना आमी नियाल कोत्ता, काल कितें घडलें, आमी काल नियाल केलो जेजूचो मरणाचो, आयज रातीक आमी नियाल करतले जेजूच्या पुनर्जीवनापणाचो. पूण आयज ह्या सोनवार दीस जेन्ना आमी नियाल कोत्ता, जेजू खंय आसलो? जेजू मरोंक ना, जेजूची कूड मेली, पूण जेजूचो आत्मो केन्नाच पातकान बुडूंक नासलो. म्हणटच तो त्या जाग्यार गेलो आनी थंयचो देवाचें उतर परगट केलें आनी तो आतां त्या लोकांक सुटका दिली. तांकां सांगलें की हांवें तुमचे पासत रगत वारयलें म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी संवसारान आसा, आमी जेन्ना ह्या संवसारान जियेता, आमकां जेजूची बरी खबर आतां आमकां देवाच्या उतरान मेळटा. आमी कितली पाटी चिंता की आमी मोडटकूच आमी एका जाग्यार वेतले आनी थंयसर कोण परगट करतलो आमकां. थंयसर कोण परगट करचो ना. जो कोण परगट करतलो देवाचें उतर तें जावन आसा ह्या संवसाराचेर. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ताजेर आमी नियाल कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा, आमी खरेपणी जेजूक दाखयता, सर्गीच्या बाबाक दाखयता की आमी ताजी भुरगीं म्हणून, आमी खरेपणी ताजे पाटलावदार म्हणून आपल्या पुताचे. आनी आतां आमी आमचें तारण जालां म्हणून आतां आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावर्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत ह्या संवसारान जियेता. ना तर भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान जेजूची वळख घेना जाल्यार, आमी ताच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार, फकत जे देवाचें उतर तुमकां मेळटात 5-7-8 मिनटां, आमी फकत तें उतर आयकलें, तें देवाचें उतर आयकलें, तें बस आमी आयकलें म्हणून आमी समजता की आमचें तारण जालें. आमी आमकांच फटयतले. हें उतर आमी आयकता, पूण आमी आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करूंक जाय, ताचेर नियाळ करूंक जाय, तें उतर आमी पाडूंक जाय. आमी उतर फकत आयकलें, एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें, ताका कसलोच फायदो जावचो ना. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हें उतर आमी आयकता, ताचेर नियाळ कोत्ता, हें उतर आमी पाळटा, खरेपणी आमचें तारण जाता. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता. आनी हेंच करपाक आयज ह्या सोनवारा दीस आमी नियाळ करुया. ज्या भाशेन जेजू त्या जाग्यार गेलो आनी तांकां परगट केलें, कित्याक जेजू ह्या संवसारान नासलो जेन्ना ते जियेताले ते, पूण जेजू गेलो, ही जावन आसा देवाची जाणवाय, कशे भाशेन तो थंयसर त्या जाग्यार पावलो. पूण आतां जेजू येवचो ना थंयसर आमकां देवाचें उतर परगट करपाक. थंयसर एक पाटी आमी एक जाग्यार पावल्या म्हणटकूच आमी फकत स्वर्ग आनी इफेन नासतले. जो लोकांनी जेजूक नाकारला, ताजेर बाबाट धरूंक ना, तें उतर पाडूंक ना, ती आतां इफेनान वेतली. पूण ज्या लोकांनी ताजेर बाबाट धरलो, त्या उतरा प्रमाणे चल्लीं, ती स्वर्ग भोगूंक पावतलीं जेन्ना जेजू परतून येतलो जोडटेच्या दिसा. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या सोनवार दीस जेन्ना आमी एका खुशालकायेन, उमेदीन आमी पास्काचे परबेची वाट पळयत आसा, आमी फकत जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी आनी दिनवास दिवया. कित्याक ताज्या रोगता वरवीं, ताज्या आमोळीक रोगता वरवीं, ताज्या मरना वरवीं आतां आमी देवाची भुरगीं जालीं. ताज्या रोगत आमकां नितळ करता, आमची पातकां सगळीं भोगसून दिता आमकां. आनी आयजतान आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करून हें उतर आमी पाडूंक आनी खरेपणी खुशालकायेन ही पास्काची परब करपाक आयजतान आमी खरीच भाशेन देवाच्या उतरान रिगून रावन सुरवात करुया. आनी एक नवें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.